सुरवातेक आमी गायन करूया 822 पेज 11 822 Svoraz votoluita Dace razoglins mogace Pormi svoraz votoluita Dace razoglins mogace Polzo ladus pasorginzo Amto devam cirfacuita Some saklagia poita Apna chiboti somuita Polzo ladus vasorginzo Amto devam cirfacuita Some saklagia poita Apna chiboti somuita Pormișvoraz votoloita Daci razoglins mogace Pormișvoraz votoloita Daci razoglins mogace तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं आनी ह्या मिसाचे भेटेन माय मोगाचो येवकार हे मीस आयज नोवेन भेटोयता बरी भलायकी पासत लेस्टर आनी लेन्सलेन मास्करेनस देवान तांकां आनी तांचे कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद फावो केल्या पुरो म्हूण ह्या मिसान ताचे पासत मागोया तशेंच आमची गोडचो आमची इंतसांव देवा मुखार सायबीन मायेचे विनोतीन ह्या मिसा भेटेन घालुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो मोगाच्या भावां भयणींनो आमचे सोर्गींचे आवयचे जल्म दिसाचे परबेक आयज चड लागशिल्लो तयारेचो दीस आयच्या सेवा धर्मांचो विशय आंकवार मारिया मागणें करूंक शिकयतली असतरी आमचो कुटुंब मोगाचो एकवटाचो आनी सुखाचो करूंक आमी मागण्यांत वेळ सारूंक भोव गरजेचें आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांच्या काळजान ल्हानूच आसतना मागण्यांचें बी घालून आनी आपल्या देखींतल्यान हें मागण्यांचें बी उत्पन्न करून भुरगीं देवाचो मोग आनी आसणे अणभवूंक पावतल्यान आंकवार मारिया आमकां एक नीज देख जाता जेजूच्या मरना उपरांत सेनाकलान शीस बिजूड कशें एका घरान आसले तेन्ना आंकवार मारिया एक आवय कशी तांकां मागणें करूंक आदार आनी सांगात दिता तर आमी सगळ्यांनी केरीत भाशेन आमच्या आवयांनी आपली आवयपणाची जबाबदारी पाळतना मारिया भाशेन आपल्या भुरग्यांक मागणें करूंक शिकोवंक आनी तांकां देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडोवंक आदार आनी सांगात दिवंक ह्या पवित्र मिसान तांचे पासत मागुया तरीच कल्पना आमच्या मनांत धरून आमी दर एकल्यांनी मागणें आमचे जिवितान खूब गरजेचे अशें मानून घेवंक आमचे ह्या मिसा भेटेन आमची दर एकल्याचे संवसारी जिवीत तांकतना मागणें करून आनी दुसऱ्यांक मागणें शिकोवंक आमी वावरुया पूण जायते पावटी आमी चुकला आमचे संबोन देवा लागीं मागण्यान जावंक ना
आनी दुसऱ्या चुकीचो आमी उगडास करुया आनी प्राचीत रितीन वांटो घेवया. शिस्तीन आनी बरे देखीन सोम्याची वाट शिकोवंक तांकां ल्हान व्हड करात. सोम्या जेसू, तुज्या कुटुंबांत मारी झुजे सांगाताक तूं वाडलोय. तुज्या आवय बापायक तुवें मान दिलोय आनी तांचे शिकोवणे प्रमाणें तूं जियेलोय. पूण आमच्या कुटुंबांत तुजे शिकोवणे प्रमाणें जिवंक आनी भावार्थान वाडूंक आमी चुकल्याव. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुटकोर, सोम्या काकलुटकोर, ताळम्यान पडना जावंक मागणें करात. क्रिस्ता जेसू, आमी ताळम्यान पडना जावंक तूं आमकां जायतो आदार आनी कृपा फावो करताय. पूण जायते पावटी तेर्स, मीस, ल्हान क्रिस्ती समुदाय, कास्की मागणें असल्या मागण्यांतल्यान तुजो आदार मागूंक आमी चुकल्याव. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुटकोर, क्रिस्ता काकलुटकोर, आमी सगलो आमचो वेळ मागण्यांक आनी देवाचें उतर पडगोरच्या कामाक लायतल्याव. सोम्या जेसू, आयज आमी मोबायलाक चड वेळ दितांव, पूण मागणें करूंक आमकां वेळ आसना. मोबायला वरवीं आमच्यान देवाचें उतर पळगोटूंक जाता, पूण नाका जाल्यो SMS धाडून आनी कितलोच वेळ घरचे भायर उलोवन इबाडला. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुटकोर, सोम्या काकलुटकोर, सोर पदवीदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, बो भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वोन दितांव. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकांय तिचे विनोनेन दिसान दीस ओदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसोलोनिकारांक पुरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावां भयणीनो, सदांच कुशाल रावात. तांबो नासतना मागणें करात. जाता तें जावं सदांच अर्गां दियात, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें तुमी तशेंच केल्लें देवाक जाय. आत्म्याचो स्वास दामून दवरूं नाकात. बाकलेची बेपरवा करिनाकात, पूण सगल्यांची तपासणी करून कितें बरें तें घोट सांबाळात. सगळे तरेचे वायट पयस करात. शांती दिता तो देव तुमकां सगळे वाटेन पवित्र करूं आनी आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तुमकां मुणगे तुमचो आत्मो आनी कूड चूक नासतना सारकी सांबाळूं. तुमकां आपुयल्यान तो विस्वाशी आनी बसयला तें तोच शांती पावयतलो. देवाचें उतर हें. देवाची बोर उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक तावन येता म्हाका आदार. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार. पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारून लायता. तुंय तावन म्हाका आदार मेळटलो. सर्वेस्परान रचला स्वर्ग आनी संवसार. ताचे तावन येता म्हाका आदार. जबाब. सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार. तो तुजे पांय
आदलूंक निसरूंक दिना जावं तुजो राखणो तो कोदींच न्हिदचो ना इस्रायलाच्या राखण्याक न्हीद ना छेम ना जबाब सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्पोर तुका राखता तुजेर आपली सावळी घालता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक उबो आसा दिसाचें तुका वत लागचें ना आनी रातचें तुजेर चान्नें पडचें ना जबाब सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार सगळ्या वायटा विघ्नांतलो सर्वेस्पोर तुका राखून दवरतलो तुज्या जिविताचो राखणो तो खूंय वच आनी परतून ये आतां आनी सदांकाल तो तुका राखता जबाब सर्वेस्परा तावन येता म्हाका आदार उद्गार Sorvesporak Zohisoi Sorvesporak Zohisoi Sorvesporak Zohisoi Sorvesporak Zohisoi Aki povitsoba Ekut solto Sogliam toshi pota Pizzo ikutrakta Sorves porak zohisoi Sorves porak zohisoi Sorves porak zohisoi Sorves porak Sorvespor तुमचे सोवे आसू तुमची सोवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Oiman tuka somya ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्क उत्सवाक जेरुजाल्या वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती उत्सवाक सदांचे भाशेन जेरुजाल्याक गेली आनी उत्सवाचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना ताच्या आवय बापायक कळो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्यांनी आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो तो मेळोना जातोच ताका सोदीत सोदीत ती परतून जेरुजाल्याक गेली आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो ताचे आयकतल्या सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबांचे मोठे ओजाप दिसले ताका थंय पडून ती ओजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें पळय कोणती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतेल्या आनी ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना आनी तांचे बरोबर तो देंवन गेलो आनी नासरेताक परतून आयलो थंय तो तांकां खालतो रावलो ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायेन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार
वाडोत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो आनी मोगाल भुरग्यांनो, आयज ह्या परबेक तयारीचो निमाणो दीस. हो नवेन आमी सुरू केल्ल्या सायबीण मायेच्या जिविताचे नियाळ करूंक फाल्यां आमी ताची जल्माची परब आमी समोरंतल्या. आनी आयज हो निमाणो दीस तयारीचो आनी आयचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया मागणे करूंक शिकयतली अस्तोरी. आंकवार मारिया मागणे करूंक शिकयतली अस्तोरी. मागणे मागणे म्हणल्यार कितें काय? इन सिंपल वर्ड्स, मागणे म्हणल्यार इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड. एक उलोवप तुजे आनी देवा सोवे. ते जावन आसा आमच्या काळजाचे मागणे. फॉर प्रेयर्स मागणे करूंक उतरां गरजेची न्हय, पूण तुजी उलोवप एक सादे उलोवप तुजे आनी देवा सोवे जावन आसा तुजे काळजाचे मागणे. The distance between you and God is cleared up through prayer. तुजे आनी देवाचो संबंद मागण्या वरवीं आमकां पूर्णताय म्हणल्यार लागीं जाता. मागण्यान आमचे काळजाचे मागणे जावन दी. मागणे म्हणल्यार जायते पावटी आमी चिंताव कितें काय, जायते वेगवेगळे भाशेन मागणे आसता. पयले सुवातेर वोकल प्रेयर. वोकल प्रेयर म्हणल्यार आमी उलोयताव, आमी म्हणटाव तसले मागणे. आमचे मुलावी दोतोन आमच्या बापा नोमान मारी, मोहिमा बापाक, हे सगळे आमचे मोलावी दोतोन जावन आसा आमचे वोकल प्रेयर. आमी उत्साडता तसले मागणे. दुसरे सुवातेर सायलंट प्रेयर. ओगेपणान आमी आमचे मागणे देवा मुखार घालता. आमचे उलोवप देवा सोवे ओगेपणान आमचे भितरले मागणे काळजाचे आवडे देवाक आमी उक्ते करता. ते जावन आसा सायलंट प्रेयर. तिसरे स्वातेर हांव म्हणटा पर्सनल प्रेयर. आमी एकल्यांनीच एकलो जावन आमी भितर आमच्या कुडींत दार बंद करून आमचे उलोवप देवा सोवे एकल्यांनी मागणे करप. स्पेंडिंग टायम विथ द लॉर्ड इन loneliness, in personal prayer. दुसरे जावन आसा कुटुंबीक मागणे, family prayer. A family that prays together stays together. अशे आमी जायते पावटी आयकला. कुटुंबीक मागणे जावन आसा वेगवेगळे भाशेन. आमी तेरसाचे मागणे करता, देवाचे उतर वाचता, ताचेर नियाळ करता. हे आमी बाराबर एकठांय येवन एक कुटुंब कशें आमी आमचे मागणे देवा मुखार घालता. आनी दुसरे आसा म्हणल्यार अ कपल्स प्रेयर. एक घोव आनी बायल, एक व्हंकल आनी न्हवरो, तांचे जिवितान काजारी दिसातावन तांचे बाराबरचे मागणे, दोगांयचे मागणे देवा मुखार घालून तांचे जिवीत देवाक भेटयतात. कपल्स प्रेयर. हे जावन आसा वेगवेगळे भाशेन.
आनी दुसरें आसा म्हणल्यार आमी चिंतता मागणें म्हणल्यार फकत न्हयच आमचे उलोवप, पूण जायते पावटी आमी मागता तेच आमी चिंता असले मागणें. मोस्ट ऑफ इंटरसेसरी प्रेयर्स म्हणल्यार आमी मागोत आहा. कित्याक आमकां मातेवाच्या शुभ वर्तमानान सवे आवेस्वरान अशें आमकां मेळटा. देवान जेजून म्हणलें मागात आनी तुमकां मेळटलें. ताकाच लागून आमी जायते पावटी मागणें करता तेन्ना आमी देवा मुखार आमी मागोत रावता. इंटरसेसरी प्रेयर्स आमचे पासत मागता, आमचे कुटुंबा पासत मागता, आमचे दुसऱ्या सर्वीस नासलेल्या मनशा पासत मागता, आमचे पाप साहेबाच्या इंतसां पासत मागता, जायते लोकां पासत आमी मागता. मेलोल्या पासत मागता, पुर्गोतोरीच्या ओतम्या पासत मागता. ते आमचे जावन आसा इंटरसेसरी प्रेयर्स वेर वी प्रे फॉर वन अनदर. दुसरें म्हणल्यार आयच्या पयले वाचपान आमी आयकलां ते भाशेन भाग्यवंत पावलू तेसलोनिकारांक बरोवन म्हणटा, थांबून आसतना मागणें करात. कसले मागणें तो म्हणटा, खुशाल रावात, थँक्स गिवींग प्रेयर, देवाक आर्गां दियात. प्रेयर वेर वी थँक गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ ब्लेसिंग्स दॅट ही हॅज गिवन अस. जायते पावटी जायते देण्यांनी देव आमकां बोडतात, आमी देवाक दिनवासूंक विचोरता. आनी दुसरें आसा प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस. आमी जायते पावटी मनीस कशें आमी चुकता, आमी पातकाक आदारता, तेन्ना आमी देवा सोवे भोगसणे मागता. तेन्ना आमी एकामेका सोवे आनी देवा सोवे आमी प्राचीत करता आनी भोगसणे मागता. ते जावन आसा अ प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस. आमी आमच्या शुभ वर्तमानान पळयल्यार जाल्यार जेजूच्या जिवितान ताणें मागणें केलो. ताणें देवा बापा सोवे तांचो संबंद गोड करूंक बापा सोवे तो मागणें करतालो. केन्ना मागणें करतालो? तो आख्खो दीसभर बिजी आसतालो, ताका कोण ना कोण मेळूंक येताले. तो देवाचे राज विस्तारूंक, तो बरी कोन्यो करूंक जायते भोंवतालो. ताका टायम वेळ नासलो, तरी पासून तो टायम काडून वेळ काडून बापा सोवे ताचो संबंद गोड करूंक मागणें करतालो. सकाळी फुडें सगळें न्हिदोन आसलें जाल्यार बेगीन उठूनच हो मागणें करतालो. लेट नायट, रात बेगीन न्हिदोनूय पूण राती लेट नायट जागरण करून तो मागणें करतालो. आमच्या शुभ वर्तमान जायते पावटी अशें मेवता जेजू मागणें करता. जेजू आपल्या शिसांक एक बरें मागणें शिकयलें, बऱ्यांतले बरें मागणें, आनी ते जावन आसा आमच्या बापा. आमी जाणा हो मागणें. This prayer is considered as one of the best prayer. उंची वेळार आमी हो मागणें करूंक जाता. कित्याक हो मागण्यान आमकां जेजूचे उतरां वरवीं आमचे संबंद देवा सोवे आमकां मेळटा. आनी एक बरें मागणें आमकां ब्युटिफूल प्रेयर आमकां मेळटा. जेजू जेन्ना जेत्सिमिनी मोळांत आसतना रोगोत उमेता तेन्ना जेन्ना तो आपले संबंद देवा सोवे ताका गोड करूंक तो आनी एक मागणें करता बापा सोवे, आनी ते म्हणल्यार न्हयच फकत म्हजी खुशी जावं दी पूण तुजी खुशी. अ सिंपल प्रेयर, नॉट माय वील बट युअर वील बी डन. हो मागणें जेजून आमकां शिकयल्या. आमचेय जिवितान आमी मागणें करतना आमकांच जाय तशें न्हय पूण देवाचे कुशी प्रमाणे जाय तशें आमी आमचे जिवितान मागणें करूंक गरजेचें. सायबीण मांयचे जिवितान आमी पळयल्यार जाल्यार ताचेय जिवितान ती एक मागण्याची वस्तोरी. आपले जिवितान जायते पावटी ती मागणें करताली. आमी जाणा जेन्ना आंश बडवो गाब्रिएल ताका दिश्टी पडलो तेन्ना ती मागणें करताली. आनी
ताचेय सोवे जेन्ना हो आंश बुडवो देवाचे संदेश तिका दिता तेन्ना ती मानून घेता आनी ती म्हणटा ही आसा हांव देवाची चाकून जावं दी म्हजे सोवे देवाच्या उतरा पोरमोणे. Let it be to me according to your word. I am the handmaid of the Lord. जावं दी म्हजे सोवे तुज्या देवाच्या उतरा पोरमोणे. That was the best prayer where Mary offered to God. सायबीण मायचे जिवितान ते एक खूब गरजेचे वेळ जेन्ना ह्या संवसारांत ती आपले पुताक जेजूक स्विकारलो आनी ह्या संवसारांक तारण मेळ्ळें. आमचे जिवितान एसोगले करूंक आमी आमचे जिवितान मागण्यांक वेळ दिवंक फावो. तर आमी कितें करूंक गरजेचे आयचो संदेश आमी घेवया, सायबीण मायेची देख घेवया. आमचे जिवितान मागणे करूंक आमी शिकतना जेजू भाशेन आमी मागणे करुया. न्हयच फकत म्हजे खुशी पूण देवाची खुशी ओळखून घेवया. देवाक जाय तसले आमी जिवीत जिवया. मागण्यांक वेळ दिवया. देवाचे उतर वाचुया. सायबीण मायेचे मागणे म्हणल्यार तेडसाचे मागणे आमी सायबीण मायेक मान दिवया आनी तेन्नाच आमच्या जिवितान जेजू दुपेटांनी आशिर्वाद घालतलो. सायबीण माय भाशेन आमी जिवीत जिवंक पावतले. आमी जाणा खाना गांवान ती त्या ओकल न्हवऱ्याक ते सायबीण मायेचे विनवणेन जेजून पयले मिलाग केले. तर आमचे जिवितान जेन्ना कोश त्रास येता तेन्ना आमी पयले खूंय वचुया सायबीण मायेशी. सायबीण माय आमची दूख आमचे कोश्ट ओळखता. ती आमचे दूख जेजू सोबे दवरतले आनी तेन्ना जेजू आमचे जिवितान आनी एक मिलाग्र करून आमचे दूख कोश पयस करतले. तर हीच करूंक आमचे जिवितान न्हयच फकत आमी मागणे करुया पूण दुसऱ्यांक मागणे करूंक शिकोया आनी ह्याच आमचे संवसारी जिवितान मागण्याचे मनीस जावंक आमी वावरुया. आनी हेच करूंक आमचे मिसा बलिदान येतले जेजूचे कृपा आनी बळ मागून घेवया. दाना तयारेच्या वेळार गायन करुया C43 पेज 46 C43. चिरून या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सोडून गेले जेजू तुका भेटयता. सुखानी दूख सोडून गेले म्हज्या भयणी भावानो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतली बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या दावाक सरीसपोर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा किरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समोर पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरो म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी
आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय असो आमची काळजां उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्पराता उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो काय दोनी तिचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोवमान फावो आसलोले निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तेणे संवसारांक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटा. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून आनोदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaraco sorbis portu, sorgani sonsar, pola tuja vojbova, un sorgit tuka soy, 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 sorbis poracinavi, eta taka soy, soy, un sorgit tuka soy, 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 soy. बापा खरोच तू पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांत दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचे रोगोत. पातकांचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा कोरात. Bawartaco good porgotuya. Gesù melo, Gesù জীবন চালা, Gesù nowian etolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतोले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटजोलीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगती तिचो पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत दोन दुता, भाग्यवंत जुजे वाज, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर
आनी सगळी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन बराबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जोजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलुटकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलुटकोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान घेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजी सोरशिल्लो कोचरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. गायन करुया R10 पेज 179. R10. आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावची हांवें दिसा दिसा केना केना काल दिवून मुर्ताची मोनाची तातना. जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरतना
सुभाषे आशे मोना हीच मोजी प्रार्थना. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा बागिवोंत आंकवार मारीक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेचे देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणीत चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक कळवणी आसा. फाल्यां परबेचे मीस सांजेचे 4 वाजता युट्यूबाचेर दोबाजीक मीस भुरग्यांचे आनी आवयांक भेटयलेले मीस आमी वितरायतले. सगळीं भुरगीं आनी भोव करून आवयांनी त्या मिसांत वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सायबीण माय भाशेन एकामेकाक मागण्यांक शिकोवंक आमी मागण्याचे मनीस जावं वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया T23 पेज 214.